फाटल्या दिसांनी 2 टॉयलेट जे मोडले गेले जाले आनी अशेंच ते म्युनिसिपालिटीचे आसलेले तेजेर अजूनय कांय एक्शन जावंक ना अशें म्हाका दिसता। तशेंच पयर म्हाज्या वाड्यार पब्लीक बांय आसलेली ती म्युनिसिपालिटीची बांय आसली, म्युनिसिपालिटी मेंटेनन्स करताली आनी ती हांवें ती मातशी रिनोवेशनाकूय घातलेलें आसा। ऑलमोस्ट वरास जालें तेजें प्रोसिजरूय चालू आसा रिनोवेट करपाची म्हणून, ती म्हणजे सायडीक ब्युटिफिकेशन बी करपाचें म्हणून। कित्याक सकयली जी बांय आसा न्ही आमी पोलकी बांय म्हणटात ती गेली कमीच 80 वर्सां तेजें उदक आमी वाड्या वयले लोक काडटा आनी यूज करताले सगळे हेका। आतां नळ येयल्या म्हणून थोडे कमी करतात, पूण अजून पासून तेजेर एक 15-16 जाण उदक यूज करताले तेजे बांयचे। ती बांय रातच्या म्हाज्या इन्फॉर्मेशन प्रमाण रातच्या 2 सुमार तेतून 2 ट्रक माती घातली आनी ती बांय बुडली। ते न्यूसन्स आमच्या वाड्या वयले कोणाचे तरी आसतले, तेतून कांयच डावट ना। पूण तशी हांवें मामलेदाराक आनी तलाटीक कंप्लेंट दिल्लेली आसा आनी म्युनिसिपालिटीक आनी पुलिशेकूय दिल्लेली आसा। तर तेजेर एक्शन बेगींतल्या बेगीन करपाची आनी बांय आसल्या त्या स्टेजीर रिस्टोर करपाची ही म्हाजी मागणी त्या कंप्लेनीन म्युनिसिपालिटी कडेन आनी मामलेदारा कडेन केल्ली आसा। तर तशें करपाचें, पूण जर सिच्युएशन पयलें हांगा लोकांक म्हणटा ते जे हे करतात ते टॉयलेट डिमोलिशन केलें जावं ही बांय बुडली तांकां एडमिनिस्ट्रेशनाचो भंय ना सद्या। एक्शन जायना म्हणून ते सुशेगाद हे कामां करतात। जर आमी एक्शन बेगीन घेतली आनी कारवाई जर बेगीन केली तर हे असले फुडें जे जातले असले ते आमी आडोवं शकतात। कित्याक हेजेर एक्शन जायना म्हणूनच लोकांक म्हणजे एक उमेद येता आनी कॉन्फिडन्स येता आनी ते अशें करतात काम। हो कॉन्फिडन्स तांचो डिमोरलायज करपाची गरज आसा आनी हे जे अशे इलिगल एक्टिविटीज करतात तेजेर खंय तरी कंट्रोल दवरपाची गरज आसा। म्हणून हांव अजूनय ऑथॉरिटी कडेन मागता आनी ह्या तुमच्या माध्यमांतून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन मागता, ह्यो ज्यो इलिगॅलिटी चालू आसा डिमोलिशन करपाची म्युनिसिपल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचे तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी हे जे करता तांकां कितें आहा तो कायदो आनी कायद्यान काम तेंचे म्हणजे तांकां कायद्यान तेंचेर कारवाई करपाची अशें मागता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.